सुमिया वंदन तुका दुनिया स्वर्गा पृथ्वीच्या रस्तारा काकू तुझी दाक जीवी तुझी लाभ देवाच्या काकू दरा मानून घेतावा मी सगळी सृष्टी संगी सर्वे स्पर्धवी वर्णुकांच्या सायला पदवी तुझी होती कशी काम तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया स्वर्गा पृथ्वीच्या रस्तारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सोबय आसो तुमच्याय सोबय आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो सकाळींच्या वेळार धन्य देवाक रगां भेटोवंक आनी आमची मागणी ताच्या पांया तळा समर्पूंक आमी आयल्या. आज सोमी आमकां आपयता ताका पळोवंक आनी ताका सत मनोवंक. पळोवचें आनी सत मनचें म्हळ्यार सोम्याच्या पावलांनी चलचें. आमी सगळीं सोम्याक पवित्र eucharistan पळयता, आमी सत मानता, तितलें पावना. खाली पळयोवन खाली सत म्हणल्यार आमी देवाची भुरगीं जायना, देवाचें राज आमचें जायना. जेन्ना आमी सोम्याच्या पावलांनी चलता तदाळ मात्र आमी सोम्याक निजायकी पळयता, निद्याकी सत म्हणटा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडना. आमी खाली पळोवचें मात्र, खाली सांगचें मात्र जाता. पळोवच्याक आनी सांगच्याक व्यत्यास आसा. ताकाच पळोवचें आनी सत म्हणचें म्हळ्यार सोम्याच्या पावलांनी चलचें जावन आसा. आतां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. जायते फावटी आमच्या सालत्या जिवितांत आमी जिवन आसतना भावार्थ देव असले संगती सदांचे जाता आसतना जे कितें भावार्थ आसा होय सदांच जाता आनी ताजो अर्थ तातूंत असली जबाबदारी आमी जायते फावटी समजून घेना. अशें देवाची वळखी आमकां सारक्या रितीन आसना आनी सोम्याच्या पावल्यान चलोवंकी आमी चुकल्या. सोम्या लागचें बगसाणें मागया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर बुरदा देवा आनी तुमकां भोव बोलिनो म्हजो गुन्या ओसरून सांगता, मनान चिंतून कोणान तुसरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या वसूत बगे सदां संस्कार मरी सगळ्या देवतांनी वखदां आनी तुमकां भोव बोलिनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पुदिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर,
Soumia Kaduka, Soumia Kaduka. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या, आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भवार्थाचे अमोलीक देणें फावो केलाय, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणांत ससनाक आमकां वांटो दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. शिंपाटले बवार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसाप. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून हेर समेस्त बवार्थी जुदेय आनी सामारिया प्रांत्यांनी शिंपाडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पसत व्हड विळाप केलो. पूण पावल पयत सभेची देसवाट करूंक वावुरतालो. घरान घर भितरसन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्हरून तांकां तो बंदेसळान घालतालो. पूण शिंपाटले बवार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलीप सामारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमन दिलें. देवसर लागुल्ले साबारातावन अशुद्ध आत्मे किंकरट्यो मान भायर वेतल्यो. जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जातले. ह्या पासत ते शहर व्हड संतोशान आसले. देवाचे उतार हे. श्लोक. भुमीच्या निवासीनो देवाक आनंदाची बोब उठेया. भूमीच्या निवासीनो देवाक आनंदाची बोब उठेया. भुमीच्या निवासीनो देवाक आनंदाची बोब उठेया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गजया. देवाक सांगा इतली विचित्र तुजी कर्तुवां. श्लोक. भूमीच्या निवासीनो देवाक आनंदाची बोब उठेया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडटा. तुजी वाखाणी करता. तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक करतात तसली ताची कामां. श्लोक. भुमीच्या निवासीनो देवाक आनंदाची बोब उठेया. दर्यो ताणें सूख धरणी जाता पर्यान सुकयलो. सुकलेल्या अळवांतल्यान लोक पांय भिजन आसता उतरलो. ह्या पासत आमी ताचे उदेशी आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता. श्लोक. भुमीच्या निवासीनो देवाक आनंदाची बोब उठेया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. पुताक सतमंतल्या प्रति एकल्याक ससनीक जिवीत मेळटा. हांव सुताका निमाण्या दिसा जिवंत करून उठयतलो. सरेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून लोकांक सांगलें, हांव जिवीत असो उंडो. म्हजे सशी येता तो केदींच बुक येवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच तान येवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखलां तरी तुमी म्हाका सत मानिनात. बापान म्हजे आदीन केल्ले सगळे म्हजे सशी येतले आनी म्हजे सशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना. कित्याक हांव सर्गींत देंवन आयलां
म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वखदायनाये बगार निमाण्या दिसा ताका हांवें जिवंत उठयजे म्हणून. पूण पुताक देखतेल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सस्नेक जिवीत मेळ्ळा जेस येसू म्हज्या बापाची खुशी हांवय तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हे थोड्या दिसा पयलें हांवें धाकटेक युट्यूबार एक विडियो पळयलो. तातूंत एकलो ल्हान भुरगो एका मार्गा देगेन आयदान धुवन आसा आनी आपणाचें काम करना आसा. एकल्यान ताका विचारलें, तूं कित्याक हांगा काम करताय, शिकून वचो गी म्हणून. ताका त्या भुरग्याची जाप, जर हांव हांगा शिकलो तर म्हज्या भावाक शिकयता कोण, जर हांव शिकलो तर म्हज्या भावाक शिकयता कोण. ताणें सशक्त जावचें कदाळा, ताणें बरें जावचें कदाळा, म्हजें कुटुंब वयर येवचें कशें गी म्हणून. त्या धाकटुल्या भुरग्याच्या चिंतपातय कितें गी जायतें राजांव आसा वय गे न्ही. आसा गे ना आसा. तर आयच्या वांजेलांत एक राजांव आसा, एक लिसांव आसा. कसलें आयच्या वाचपांत कितें आमी आयकता, सोमी म्हणटा, जे कोणाक म्हज्या आदीन दिला तांकां कोणाकच वखदायनाये म्हणलें म्हज्या बापाची खुशी, आनी ही खुशी करूंक हांव आयला. आनी हांगा आसलेल्या सोमेस्तांक आमकां ही जबाबदारी आसा. तुमी हाचें पयलें वाचप आयकलें न्ही गे, पयलें वाचप आयलें. कित्याक तो सुरवेली पोवी सभा अन्येकल्यांक राखचे खातीर, सांबाळचे खातीर, तांकां बरें करचे खातीर, या तांकां क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर झुजताली. मरणाक बियानांतली कित्याक 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 म्हळ्यार तांकां एक जबाबदारी आसा म्हूण तांणी चिंतलें. आनी ही जबाबदारी खंयची, तांच्या आदीन दिल्ल्या कोणाकच वखदायनाये बगर अरियेकल्यांक सस्नेक जिवीत जेजूची वळख दिवची तांकां एक जबाबदारी आसली. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, म्हाका जावं तुमकां जावं आमकां सोमेस्तांक एक जबाबदारी आसा. क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार एक जबाबदारीचें जिवीत. आनी ही जबाबदारी केवल म्हज्या वाठारा थंय मात न्ही, हांवें जिवोवच्या अरियेका मनशा थंय आसा. आनी ही जबाबदारी आमी पाळोवंकूच आसा. त्या दाळा मात्र आमी सोम्याच्या पावलांनी चलता. जर हांव म्हजेंच जिवीत पळोवन जियेल्यां तर हांवें जिवोवच्या जिविताक कांय मोल ना. जर म्हज्या जिविताक मोल आसा तर हेरांचें बरें पळोवन म्हजें बरेंपण जायचें, हेरांचें भरती पळोवन म्हजें भरतीपण जायचें. त्या दाळा मात्र थंय स्वार्थ आसना. त्या दाळा मात्र थंय उदारपण आसा, बरेंपण आसा, संपूर्णता आसा. आनी थंय क्रिस्ताची वळख जाता. नांतर क्रिस्ताची वळख ह्या संवसारांत आमी कोणेच दिवंक जायना. हांव म्हजेंतलें जिवोवंक पुरो, म्हजेंतलें जियेल्यांत तांचो कांय बरेंपण जायना. हांव कांय सूख करिना जावंक पुरो, हांव देवाचे उपदेश पाळटा जावंक पुरो, पूण म्हजें जिवीत हेरांक जेजू क्रिस्त थंय हाडिना तर, ह्या हेरांची जबाबदारी हांव घेना तर म्हज्या जिविताक मोल ना. म्हज्या जिविताक मोल कदळ येता केन्ना हेरांचें बरेंपण म्हजें बरेंपण हांव घेता आनी हेरांक बापा जशें थंय हांव हाडटा आनी तांकां आनी म्हाका दोगांयकी बापा जशें हांव उबें करता. थंय आसा क्रिस्ती जिवीत. आनी हें सुलायबाचें न्ही, हें पंथावन. ताकाच क्रिस्ती जिवीत एक पंथावन आनी एक जबाबदारी. पोरू बिस्प साहेब त्या गजानाक दिवोकनाक ओर दिता आसतना
अपूर्बाचें उतार थंय म्हणलो तांकां उद्देशून म्हणलो ह्या सारकी पोनू एक धेने आनी एक तीर्प म्हणून हांव म्हणटा क्रिस्ती जिवीत एक धेने आनी तीर्प धेने आमकां सोमेस्तांक दिलां हें धेने आमी आमचेतल्या दवरूंक जायना हेरांक दिवंक जाय आतां तीर्प दितलो कोण देव न्ही तीर्प दितलो आमीच जर हें धेने हांव म्हजेतल्याक दवरून हेरांक दिना तर हांवूच म्हाका तीर्प दितलो तर म्हज्या मोगाळ इश्टानो जेन्ना उंडो मोडटना शिसांक जेजूची वळख आयली हो उंडो मोडून आमी सेवंत आसतना आनी भायर समाजान जियेत आसतना सोम्याची वळख आनी सोम्याचें बरें पोवन हेरांक जावंक जाय थंय आसा क्रिस्ती जबाबदारी क्रिस्ती बरेंपण हें जिवीत जिवोवंक आमकां आपयलें आसता तीच कृपा ह्या मिसा वेळार मागया आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्व मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरी आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्क यश तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अशक्त सैंबाक नवे जिविताचें बोळ वाडत वचून आनी ह्या भशेन ससनाच्या संतोशाक आमी फावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकून फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबडलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पास्कांच्या संतोशान उल्हासता सगलो संसार आनी सर्गींचे सदळभर निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळभर असो सर्वेस्व तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय ओ सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन मासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावर तसो गुट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मोर आमी समारंभता तुझी पूर्ण जीवन पोनामी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमीचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय. पुनर्जिवांचो बनांचो बरवसो धरून अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणीची ककूट कर. तांकां तुजे इश्टगतेंत मेल्या समेस तांकां तुजें फजळीत पळोवंक मुखार पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव. ओंकार मरे देवाचे माये संगाते भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्मता आनी सरकाळी तुका बरें सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेले आमुशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदर जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरवोशा नत्रेक तेले आमकां तुज्या उदार काकूल दिन सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच खाल तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शिडी संसाराचे पापातले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी सोमेस्त सुभागी. म्हाका पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Rückschritt du durch den Sohn, Team Jesus an, seit dem Sohn. आपल्या रक्तान सोम्यान आमची सोडवण केली आणि पुन्हा जीवन जावं ताणें आमचेर आपलो उजवाड फंकयलो. सर्वेस्परा जय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाखांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां दिस देनी बदलून पुन्हा जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजाक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय असो तुमचे स्वास आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आपलो आशीर्वाद तुमचेर वतो आमेन. वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दिंबी घालया. सांज जुजे बापाक नोवेन. सांज जुजे बापा नजरेच्या कुटुंबाच्या राखण्या तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत गोंयांत असो पात्र म्हणून आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतेल्यांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नाजरेच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंकू आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी वावरड्याच्या शारोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदारगते खातीर आमी करचो अरियेक वावर फळां बरीत कर. तुजे जशी आयिल्ली आनी तुजे लागीं मागले मेळनासता कोणी फाटी वचूंक नात म्हणल्या आविलाच्या सांतेरदाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सत्य सवानी मागणी तुज्या हातांत ओपोवन दिता. आमच्या कुटुंबाक जेजूच्या सांजुजेच्या मनाक आमी समर्पिया. तुज्या विनोवण्यान ही आमची मागणी जेजू क्रिस्ता मुखान आमकां फावो कर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आमचितां तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वैतांतलें आमकां निवार. नामान बरे कृपेन बरयले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेसू. घेवन ती मुरये देवाचे मये आमो पुपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळांत. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदांच रावता. आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांची वेच हे बरें वा पाठ हो विषय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा.